शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं ते विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्तराय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मनोजवं मार्ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावृष्टं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामं सरसा नमामि। ब्रह्मान्ता गुरव साक्षात् दृष्टं देव श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। प्रथम जामगेनो आमगेलो कुलदेव लक्ष्मीनारायण शांतिरी कामाक्षी रामनाथाक सर्व नमस्कार करता। तशी आमगेले इष्टदेव भारतीश मुख्य प्राणांतर्गत गोपालकृष्णाक नवदुर्गेक नमस्कार करता। तशी आमगेले आराध्य देव कासरकोडच्या गणपती नारायणाक नमस्कार करता। तशी आमगेले परमपूज्य आराध्य देव रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता। तशीचे आमगे दिग्विजय रथाचे रथस्थ भ्रातृसहित भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत सीतापती रामचंद्राक नमस्कार येनो। आमगेले गुरुं परंपरेचे सर्व स्वामी आचरणाक वंदन करून येनो। म्हाका एक दोन उत्तर उलोवच्याक सांगिल प्रमाणे एक दोन उत्तर सांगता। आमगे यात्रे बदलाक कसल जाल्ले कशी आमी व्यवस्था केल्ली एक दोन उतरां सांगता म्हणलें। आमकां स्वाम्यान जो एक म्हळ्यार एक तांणी आदेश दिले प्रमाणे आनीक तांणी जो एक आमकां एक हें रथयात्रे वचच्याक आमकां सर्व एक तांणी एक योग आमकां स्वाम्यान जे आसा दिलो। कित्याक म्हळ्यार ते बदलाक तांणी एक आमकां हें दिल्ले बदलाक स्वाम्याक अनंत 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 आमी चरणाक वंदन करताची। तांणी एक आमकां एक हें रथयात्रे वचचे सर्व एक अनुकूलता आनी स्वाम्यान आमकां एक दिल तसले एक जो एक असो जबाबदार आसा ही आमी बरे रितीन करता म्हूण आमकां स्वाम्यान 12 तारीखेक आमकां दिल्ली भितर आमगे जो एक सान एक सब आपूण घेवन कोण कोणाक कस जबाबदारी ना कोण कोणाक कस करता म्हण विशयांत आमी सर्व स्वाम्या म्हळ्यार तांकां घेवन घेवची स्वाम्यान आमकां सर्वांक घेवन घेवन आमी स्वाम्यान आमकां एक जो एक हे रथयात्रे बदलाक आमकां एक मार्गदर्शन दिलें। आतां हे रथयात्रे बदला सांगच्या कशें की म्हळ्यार आमी 19 तारीखेक हे भद्रीचे आमगेले यात्रा जी आसा प्रारंभ जाली। आमी 4 दिवस भद्री भितर आशिल्ले जाल्यार थंयची एक परिस्थिती पळयल्यार भद्रीची कितें म्हळ्यार भयंकर भयानक परिस्थिती। कितें म्हळ्यार मस्त थंय शीं -11 जे आसा की डिग्रीचे ते एक शियेंत वातावरण थंयचें भद्रीचें जाल्यार एक आमकां खुशी कसं की म्हळ्यार मस्त शीं जाले बीची तांतूय एक आमकां एक आनंद आशिल्लो खूश आशिल्ली। जाल्यार आमी 4 दिवस थंय भद्रिकाश्रमांत सर्व आमी थंय एक वास्तव्य केलें स्वामेले उपस्थितींत। तशींच आमगेले एक हे रथयात्रा 19 तारीखेक प्रारंभ जालें। तशी 19 तारीख दोन न्हू आतां आमगेले एक मास म्हळ्यार एक म्हयनो आमगेले हे रथयात्रेचे जाले। तशी आमकां स्वाम्यान जो एक जबाबदार दिल्ली कित्याक की म्हळ्यार फाल्यां कसले कोणाक आमी हें तूं कर तें हाण करचें अशें कसलें आमकां गोंडोळ जावचें ना। स्वाम्यान आमकां जी एक जबाबदारी म्हळ्यार कोण कोण कस जबाबदार करता कोण कोण कस काम करता अशी स्वाम्यान आमकां जो एक बरोवन दिवका। कित्याक की म्हळ्यार फाल्यां खंयचेय रितीन गोंदळ जावचें ना म्हणून ते देखून आमी 4 वैदीक आशिल्ले। प्रत्येक वैदिकांक 4 वैदिकांक 4 म्हळ्यार एक विविध म्हळ्यार खर्च्याक जबाबदारी ही आमकां दिल्ली। जो कसं एक अलंकाराची पूर्ती जबाबदारी ना जो ताका न्हेसोवची ना जो ताका अलंकार करची हे पूर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्ली। आनी आमकां प्रति दिवस कसं की स्वाम्यान प्रतिनित्य ते देवाक ताका वस्त्र न्हेसोवका अशी आमकां एक स्वाम्यान आदेश दिल्लो। त्या प्रमाणे आमी जालें तितले म्हणटाक म्हळ्यार स्वाम्यान बी सांगिल्लें मस्त रात्र जाल्यार तुमी ते आनी न्हेसोवका म्हणना दुसरे दिसा न्हेसले अडना म्हणून जाल्यार आमकां एक कडेन एक परिस्थिती म्हळ्यार एक घंटे आमकां प्रतिनित्य आमकां हेर दिसा वचका तर जाल्यार ते न्हेसोवचें म्हळ्यार मस्त गडबड जाता म्हणून घेवची आमी पयले दिसाक उठूची पुजा जाले नंतर आमी रात्री न्हेसयत आशिल्ले जाल्यार आमी ते न्हेसयले नंतर कंप्लीट आमकां उठू ज्या पासून कमी म्हळ्यार 12-1 अशी नित्याक आमकां रात्र जेत आशिल्ली। आनी हेर दिसा सकाळीं 3 घंटे उठचें आनी ओपास आमगेले दिनचर्ये प्रारंभ जात आशिल्ले। तशी प्रत्येक आमगेले वैदिकांक एक जो एक स्वाम्याल जयकार घालचे ना कसले एक वैदिका दिल्लें एक अलंकाराची एक वैदिका दिल्लें पूजा सामग्री तयार करचे अनेक वैदिका दिल्लें आणि प्रति दिवस म्हळ्यार आमी 4 वैदिकांतू 2 आणि अशी दोग लोक अशी टीम करून घेतले
हांव आनीक आमगेले शिर्शीचे वेदमूर्ती शरण भट मामो तांणी आमी दोगो लोकां मेळून न्हू एक दीस पूज करचे म्हळ्यार एक दीस हांव करचें तांदर दुसरे दिसाक आनी एक ग्रूप म्हळ्यार कृष्ण वेदमूर्ती कृष्णानंद भट माम आनीक वेदमूर्ती गोपाळ भट माम तांगेली एक टीम तांणी कसं करचें म्हळ्यार ह्या दिसाक तांणी पूज करचें त्या दिसाक आमी पूज करचें अशी देखून न्हू कोण जो एक सकाळीं पूज करता ताणेची रात्र दिवस म्हळ्यार पर्यंत खंय खंय जप केंद्र आसा प्रत्येक जप केंद्राक ताणें पूज करचें ताणें सांगून घेवचें कित्याक की म्हळ्यार उट्टू हाका आमी करता म्हळ्यार बारीक कश्ट जाता बदलाकची आमी अशी प्रत्येक वांटून घेतलें कसले एक कोणाक त्रास येवचे ना म्हणून ते देखून आत्ता पर्यंत आमी प्रति एक कार्य तांणी एक टिमान तांणी करचें एक टिमान आमी करचें अशें करून आमी एक हें रथाचें आमी आजी पासून पालन करून घेवन आयले आतां एक आमकां खुशी कसो की म्हळ्यार मस्त आमकां त्रास बी जाला जाल्यार कसले त्रास केले बिची तांत एक आमकां सूख मेळ्ळें कित्याक की म्हळ्यार अनेक जप केंद्रांत अनेक तीर्थक्षेत्रांत म्हळ्यार एक एक कडेन एक नमून वातावरण एक कडेन उदकाचें म्हळ्यार थंयचे प्रति एक उदकाच विशय नाना तरेन म्हळ्यार आमी उदक घेवका जाल्यार एक दुसरें म्हळ्यार खंयचे उदक कसलें कितें कसलें कळना तशींच एक एक कडेन जेवणाचें एक एक कडेन तान्नीचें एक एक कडेन मेळटा एक एक कडेन मेळना अशें मस्त हांत भितर आमी हे यात्रे भितर अनुभव घेतला तशेंच अनेक कसं की म्हळ्यार आमचे हे प्रति एक दिग्विजय यात्रेंत प्रति एक जप केंद्रांत उपकेंद्रांत म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां जो एक कसलें एक मार्गदर्शन दिल्लें खंय खंय म्हळ्यार टायमा तुमी महत्व दिवका कित्याक की म्हळ्यार आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी ज्योत मठाचें मुख्य उद्देश कसो की म्हळ्यार टायमा महत्व स्वाम्यान आमकां स्पश्ट सांगिल्लें तुमी जाल तितलो मठाक जो एक आमकां कसो टायम निर्दिश्ट केला त्या टायमा निर्दिश्टाकच तुमी कसो जेवका थंय पावका कितें म्हळ्यार फाल्याक लेट करून पावलो म्हणून जाल्लो आसल्यार तांगेल कसलेची म्हळ्यार रथ लेट करून आयलो अशी असल उठोवची एक विचार घडता ते देखून तुमी जाल तितलो मठाक तुमी ते टायमाक महत्व दिवन तुमी टायमार पावका अशें म्हण जाल्यार एक एक कडेन रोडा समस्या म्हळ्यार एक एक कडेन रोड समोर ना अशी अनेक रुपार ते आमकां आमी ते पळयल्लें आसा म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार आनी स्वाम्यान बी ते रथाक एक कसले वेग आसा पळय ते निर्दिश्ट केल्लें मस्त फास्ट वचना म्हळ्यार ताका एक 60 ते 70 किलो म्हळ्यार हाजे म्हळ्यार ते वेगार वचका अशें म्हणून सांगिल्लें ते देखून ताका समजे आमगे न्हू मुखार एक गाडी उरता आशिल्ली आमगे मागशी एक गाडी उरता आशिल्ली एक गाडी सर्व ग्रहस्थांक एक गाडी भटमामांक आनीक ताका समजावन आमी हे दोन गाडी आमी चालन करून व्हरता कित्याक की म्हळ्यार मुखार फास्ट बी वचना म्हळ्यार एक मुखारी मध्य रथ आनी मागशी एक गाडी अशी हे रुपारीची आमकां वचका म्हणून आमी स्वामींक आमकां एक मार्गदर्शन दिल्लें त्या प्रमाणे जे आसा आमी हे रथयात्रेक तेच स्वामीन ज्यो कसो सांगल्या ज्यो कसो आदेश दिला त्याच प्रमाणेच आमी आज पासून आत्ता पर्यंत तशी आमी एक कार्य करून घेवन वता आसात आनीक आमकां एक अनुभवा विशय घेवच्या गेल्यार आमकां एक खुशी दिसता कसो की म्हळ्यार 120 आमकां जप केंद्र आतां 120 गांव पळयल्याची आनी आमकां अनेक गांव गुंतनाशिल्ले गांव आसात ते गांवां सुद्दांचे आमी म्हळ्यार थंय वचूंक घेवन आमी ते प्रभू रामचंद्र आले म्हळ्यार जप केंद्र आमी तर ते सेवा केलें जप केंद्र न्हय तें जाल्यार आमकां थंय म्हळ्यार तंतुल्यान येवका जाल्यार मस्त किलोमिटर रनिंग जाता म्हणल्या बदलाक आमकां मध्य रातच्याक एक वेवस्था केल्ली आतां एक नोजाक आनीक तशींची हस्तिनापूर थंय उठोवची कसं की म्हळ्यार थंय खंयचें जप केंद्र न्हय तें म्हळ्यार लॉंग ड्रायव्हिंग करून वचच्याक त्रास जाता ताजे नंतर कोणाक ते ड्रायव्हरा बी म्हळ्यार त्रास येवचे ना आनीक आमकां बी कोणाक त्रास येवचे ना म्हणून मध्य अशी आमकां रातची वेवस्था केल्ली थंय बी सुद्दां आमकां एक खुशी कसं की म्हळ्यार ते दुसरे वर्गाचे जाल्यार बी तांणी आमकां बरे रितीन सहकार करून घेवन आमकां रातची वेवस्था केली आनी थंय कन्नोजा भितर आमकां एक गंगा आरती तें पळोवचें मेळ्ळें आनीक म्हळ्यार अशी प्रत्येक आमकां कशें की म्हळ्यार आमी पळयनाशिल्ले तसले गांव आनीक पळयनाशिल्ले तसले न्हंय हे उट्टू आमकां हे रथयात्रे भितर पळोवचें मेळ्ळें तेची आमकां एक सौभाग्य कित्याक की म्हळ्यार हें उठून मेळचें कशें की म्हळ्यार आमी केलें तसलें पुण्य न्हय कित्याक की म्हळ्यार आमी हे सायबिणीली सेवा केल्ली मी तशीच आमगेले आराध्य देवाला गणपती नाणाला सेवा केल्ली मी आनीक गुरूल आशिर्वादान आनीक म्हालगड्याल्या आशिर्वादानाची आमकां ह्यो एक हे रथयात्रेक एक वचत तसलें एक भाग्य आमकां ते प्रभू रामचंद्रान की आमगेले म्हालगड्याल्या आशिर्वादान आमकां ही सेवा करचें मेळ्ळ्या जाल्यार आमगे प्रत्येक जाल्यार स्वाम्यान आमकां एक विभाग करून दिल्लो कोण कोणान कसं काम करता म्हणून जाल्यार बी सुद्दां आमी आमगेलें काम आमी करचें आनेकलें काम आमी करचें म्हणून आमी
दवर घेतला आता ताका जाणा जाल्यार आमी पावचे जाल्यार ते स्वाम्यान कसले केलें की म्हळ्यार फाल्लेक आमकां दिली जबाबदारी भितर कसलें एक तोंदर जाल्यार स्वामी आमकां विचारता न्ही दुसरे विचारनात ताजे खातीर आमी ते स्वाम्यान आमकां कसलें बरोवन दिल्लें आमकां म्हळ्यार स्वाम्याक आमी बरोवन दिल्लें कितें की म्हळ्यार फाल्ल्याक कसले एक अलंकारा विशयान कसले तोंड जाल्यार बा स्वामाक विचारतात अशी आमी ते एक टीम करून घेवन आमी कसं केल्लें म्हळ्यार हें रथयात्रेक भायर सरले हे देखून म्हाका भारी खुशी जाता आसा कित्याक की म्हळ्यार आनीक आमगेले आतां कुमटा पासून गेल्या आतां मुखार आनीकचे आमगेले अनेक जप केंद्र आनी गोंया भितर प्रत्येक कुलदेवस्थाना भितर थंय बी हो रथ वचूंक 26 तारीखेक 5 घंटे पर्तगाळी मठाक तो रथ हे 27 तारीख दोन हें अनुष्ठान प्रारंभ जाता देखून म्हाका भारी खुशी जाता आसा आनीक हो एक जो एक म्हाका मेळत आसलो एक हो योग आसा ते म्हालगड्याला आशिर्वादान की गुरुला आशिर्वादान की देवाला अनुग्रहानाचे आमकां मेळ्ळें आसा ते देखून हांव प्रथम जावन ते परमात्माक प्रभू रामचंद्राक आनीक आमगेले आराध्य देव कुलदेवाक हांव सर्वांक तांकां देवा नमस्कार करता आनी मुख्य जावन आमगेले परमपूज्य स्वाम्याक आमकां दोजो एक अवकाश करून दिला आनी म्हाका अवकाश करून दिला स्वाम्यान ते देखून आमी स्वाम्याक पुनः हांव तांगेल्या चरणाक धन्यवाद अर्पण करता. नमस्कार. आज आमगेलो रामरथ कुमटांतो आसा म्हळ्यार कुंभापुरांतो प्रवेश जाला सकाळीची. आज आमगेलो तो रामरथा बर्शी चालक जावन आशिल्ले आमगेले रामरथाचे सारथी संतोष पै गिरसोप्पा हांणी आसाची हांगेले एक रामरथा बर्शी तांणी ड्रायव्हिंग करून सारथी जावन आशिल्ले तांगेले एक अनुभव अभिप्राय आमी आज तांगेले गीचे उलोवन संदर्शन करया. नमस्कार. हांव संतोष पै गिरसप्पा आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे रामदिग्विजय यात्रेचे चालक नावे सारथी जावन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आमगेल्या म्हालगड्यान केल्ले पुण्यकी आमगेल्या पुर्वजन्मा पुण्यकी म्हाका कळना जाल्यार आमकां हे हांतू रथयात्रेंतू तुमी विचारल्या प्रकार तुमगेलो अनुभव कसो न्ही म्हळ्यार म्हगेले एकलेले श्रम न्हय हांत आमगेले सबंद टीम म्हळ्यार आमी 10 लोकांची टीम 4 भटमामा आनी आमगेले गृहस्थ 6 लोक एकटो लोकांच्या परिश्रमान आज आमी कुमटांतू कसले त्रास जायनाशीचे येवन पावले. हाजे फाटी रामदेवालो अनुग्रह आनी आमगेले परमपूज्य स्वाम्यालो संपूर्ण आशिर्वाद उरचे देखून आमकां कसले आज पासून त्रास जालना. आमगे बरशी 4 भटमाम आशिल्ले तांणी बी स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार बरे रितीन सकाळीची पूजकी रात्री पूजकी एक योग्य रितीन करचे देखून ताजे प्रभाव बी उरचे पुरो. आनी आमगेले 6 लोकांची टिमांत आमगेलो गिरीधर नायक आमगेले डायरेक्शन आनी आमगेलो सिन्नण्णा शिराले तागेले एक 3 रथयात्रेचे अनुभव आनी राजण्णा रघुराम संदीपण्णा आनी पुरा सहाय करचे देखून म्हाका बद्री दिसांनी आज कुमटा येवपा पासून म्हाका कसले विशेष दिशिल्लें ना. मस्त त्रास आशिल्ले जाल्यार प्रत्येक लोक एक आयडी दिवन करेक्ट करून आमी गाडी खंयचे रितीन रथाक तोंदर जायनाशिची आमी हांगा पासून घेवन आयले म्हण सांगपाक म्हाका मस्त खुशी दिसता. हाजे पयलें आमकां परमपूज्य स्वाम्यान आमी दिल्लींत वचून मेळ्ळे थंय आमी सकाळीं भायर सरतना कांय गडबडीत नाका रामदेव आसा अशें सांगून आमकां एक प्रसाद दिल्लो आसा. तोचे प्रसाद आमी आज पासून राखूंक घेवन आयल्याची आनी बद्रींत नारायण देवायद्राक आमगेले रामरथाचे टिमा बद्दल चंद्रकोन सांगणी करून घेवन वाराणसी गेले थंय बीची मठांत राबोवन आमगे बद्दल सांगून घेतलें आमगेले आज पासून आमगे काना मारता तांणी सांगणी करून घेतलेली ते एकूची आमकां आज पासून राखूंक घेवन आयल्या म्हण हांव तुमगे लागीं सांगचे इच्छा पावता. आनी कसं की म्हळ्यार आमकां बद्रीसान येवप पर्यंत मस्त नमुने त्रास आशिल्ले वय जाल्यार ते प्रत्येक एक कडेन आमकां देव कसं सूचन करता त्या प्रकार आमी घेवन आयिल्ले आसाची. हांतू सिन्नणाले श्रम मस्त आसा गिरीधर नायक हांगेल बी श्रम मस्त आसा संदीपणा प्रत्येक कडेन ताणें आमकां रथ कशें व्हरता कसं न्हय खंय राबोवका अशें ताणें आमकां सूचन केले प्रकार हांव केलें. हांत म्हगेले कसले व्हड पात्र न्हय देवालो अनुग्रह आनी आमगेले रथा वयर आशिल्ले हनुमंतालो अनुग्रह म्हण सांगपाक हांव इच्छा पावता. जय श्री राम.